देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयचे पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आनीक मातेवाचें शुभ वर्तमान. मोगाळ भाव भयणांनो, आमी आपल्याच फायद्याचें पळयता. जोण एक देश आपल्याच फायद्याचें पळयता. जोण एका देशान कितलेशेच गरीब, जांकां कांयच ना, ल्हान अशे मनीस आसात, तांकां देश जाय तो पळयना. गरीब गरीब उरता, गिरेस गिरेसूच उरतात, गिरेस आनीक गिरेस जातात. कितें दशा आमच्या ल्हानांची, गरीबांची. कित्याक म्हूण जोण एक देश आपणाकूच व्हड म्हूण दाखोवंक जाय ते दुडू मोडटा. सगळी आपली गिरेस्तकाय दुसऱ्यां कडेन झगडूंक, गेर्राची सामाना विकती घेवंक मोडीत आसता. कित्याक आमी हे देश गरीबांक पळयनात. मोगाळ भाव भयणांनो, गरीबांची दशा एकदम वायट. तांकां कांयच सवलती आसनात. ह्या दिसांनी कोविड-19 कोरोना व्हायरस आयल्या. आख्ख्या संवसाराक जायते पिडेंत आसात. लाखांनी पिडेंत जाल्यात, हजारांनी मरून गेल्यात. कितें फायदो आमचे कडेन इतले दुडू आसोन, देशां कडेन इतले दुडू आसोन. आमचे कडेन कोरोना व्हायरस कोविड-19 कडेन झगडूंक आनी बरेपण मनशां काडून ते दुडू कांयच फायद्याचे नात. जेजू आज आमकां म्हणटा, म्हजो वेळ लागीं पावला, पूण हांव वेच्या आदीं तुज्या घरा येवन म्हजें पास्कांचें जेवण करतलों. आपयात मोगाळ भाव भयणांनी, जेजूक आमच्या घरांत. आपयात ताका, बसोयात, आयकात ताची उतरां देवाचीं उतरां, ताच्यो कोरण्यो देवाचें. घेयात जें कितें जेजू तुमकां दिता तें. सगल्यांक आमकां घराब्याच्या मनशांक एकदम बरें जातलें. जेजून आमकां म्हणनी, तुवें म्हजो एक शीस. कितले बरो तुमी देवाच्या उतरान वागतात ते आनी देवा भाशेन तुमी कोत्तात ते. कितले बरे हो घोराबो, व कितले बरे हे घोराबे. तेन्नाच आमी इसायास प्रवाद्या भाशेन म्हणूंक पावतले, देव म्हजी नीत करतलो. तो इतलो खात्रेन अशें म्हणटा, देव म्हजी नीत करतलो. कित्याक ताणें देवाचें उतर आयकलां. तो देव सांगता तशें करता. कोणाचें वायट तो करिना, बगड दुसऱ्यांची मदत करता. ताका लागून देव म्हजी नीत करतलो. म्हाका कांयच वायट दिसना, हांव भियेना. कित्याक देवाचें उतर हांवें म्हज्या जिवितांत पाळ्ळां. नाजाल्यार घडयेक जेजू त्या जुदस इस्कारियोता भाशेन आमकांय म्हणटलो, जुल्मूकूच नासलो जाल्यार एकदम बरें जातें. कोणाकूच नाका मोगाळ भाव भयणांनो, अशें जेजून आमकां म्हटलोलें. जुल्मूकूच नासलो जाल्यार एकदम बरें जातें. मोगाळ भाव भयणांनो, आमी देवान विसलोली पुरसा. आनीक आमकां जाय देवान आमकां सांबाळलोलें. मागुया आमी देवा लागीं. मागुया सगल्या देशा पासत जांच्यांनी जेजूक तांच्या देशांतलो भायर उडयला. देवाक ते मानिनात. मागुया त्या घोराब्या पासत जे देवाक वळखनात, जेजूची उतरां मानून घेनात. जेजूक तांणी भायर दवरला, जांच्या घोराब्यान प्रार्थना ना, जे आपल्या फायद्याचेंच पळयतात, दुडवांचेंच पडलां, आपल्या कामाचेंच पडलां, दुसऱ्यांचें तांकां कांयच पडूंक ना, गरिबांचें कांयच पडूंक ना.
मागुया ह्या सगळ्या मनशां पासून. मागुया आमचे पासत देवान आमची काकूत करूं. जेजून आमकां सगळें बरें तें दिवंक, बरे भाशेन आमची नीत कोत्ता आसतना आमकां ताणें पावूंक आनीक देवान आमकां वयर काडूंक, आपले शीस म्हूण आमकां बेगीन धरूंक. मागुया. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरो करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.